पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार पळोवया आयच्यो खबरो। BSF म्हळ्यार सीमसुरक्षा दळान गेल्या 60 वर्सांत देशाची सुरक्षा खंबीरपणान हाताळ्ळ्या अशी तोखणायेची उतरां केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी काडली। सीमा सुरक्षा दळाच्या 60व्या स्थापणूक दिसा निमतान जोधपुरात आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले। 25 पंगडाच्यान सुरू जाल्ले सीमा सुरक्षा दळ आयज 193 पंगडा मेरेन पावला अशें सांगत भारताचे सीमा सुरक्षा दळ संवसारांतले सगळ्यात मोठे दळ आसा अशें तांणी म्हळें। सीमा सुरक्षा दळान बनावट नोटी, घुसखोरी आनी नक्षलवादा आडच्या झुजात धैर्य आनी शौर्य दाखयला अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। करने का काम किया है और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे BSF के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां BSF का जवान मौजूद है तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान है उससे निपट लेंगे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयच्यान 3 दिसांच्या रशियेच्या राजकीय भेटेर आसात। ह्या भेटेत ते रशिया आणि भारत संरक्षण संदर्भात रशियेच्या संरक्षण मंत्र्यांकडेन भासाभास करतले। ही बसका 10 डिसेंबरात मॉस्कोत जातली। ह्या बसकेत उद्देग, सैन्य आणि सुरक्षा विशयाचेर दोनूय देशांमदी भासाभास जातली। तशेंच द्विपक्षीय संबंध आणि संवसारीक मुद्द्यांचेर विचार विनिमय जातलो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग कालिनिग्रादात भारतीय नौदळाचे नवे क्षेपणास्त्र INS तुशील ह्या नौदळात सामील करतले। ह्या वेळार नौदळ मुखेली एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी वांटेकार जातले। संरक्षण मंत्री रशियेत भारतीय समुदायाच्या लोकांकडेन लेगीत भासाभास करतले। विदेश व्यवहार मंत्री डॉक्टर S जयशंकर हांणी कतारात जाल्ल्या दोहा संमेलनाक संबोधित करतना म्हळां की अमेरिकी डॉलरांचो वालोर कमी करपाची ब्रिक्स देशाची इच्छा ना। अमेरिकी चलनाकडेन सर्त करपा खातीर ब्रिक्स देशाकडेन कसलोच प्रस्ताव ना अशें तांणी स्पश्ट केलां। We have no interest in weakening the dollar at all. Where the BRICS remark was concerned, I think, I'm not exactly sure what was the trigger for it, but we've always said that, look, India has never been for de-dollarization. Right now, there is no proposal to have a BRICS currency. इंडी गठबंधनात एकाचेर एक वादविवाद मुखार येवपाक लागल्यात। अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी इंडी गठबंधनाचे मुखेलपण करपाचो विचार उक्तायल्या उपरांत इंडी गठबंधनात बोवाळ सुरू जाला। तांच्या विंगड घटक पक्षांनी ममता बॅनर्जींच्या विधानाचेर प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। काँग्रेस पक्षान म्हळां की सगळ्या घटक दळांकडेन विचार विनिमय करून हाचेर निर्णय जातलो। समाजवादी पक्षाचे फुडारी राम गोपाल यादव हांणी लेगीत ममता बॅनर्जींच्या ह्या विचारांचेर प्रश्न उप्रासयला। तांणी सांगला की राहुल गांधी वेंचणुकेत बरे जैत मेळोवंक शकले नात, देखून ते इंडी गठबंधनाचे फुडारी जावंक शकनात। गठबंधन के नेता नहीं, राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। राम मंदिर निर्माण समितीच्या बसकेच्या दुसरे दिसा राम मंदिर देवळाक आकर्षक पद्धतीन सजोवपाचे तशेंच पुराय देवळाचो प्रकल्प बेगोबेग पुराय करपाचेर चर्चा जाली। निर्माण समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र हांणी सांगला की देवळात आकर्षक सजावट करतले। देवळाच्या प्राकारात वाल्मिकी रामायणाचे श्लोक अंकित जातले आणि देवळाचे पुराय काम फेब्रुवारी मेरेन पुराय जातले। काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है।
और कम से कम परकोटा का 3/4 कार्य पूर्ण हो जाए। तो ये सभी चीज़ें कल देखी गई हैं। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वह भी शुरू हो गया है कार्य। मैं कहूँ तो आर्ट वर्क पूरा हो गया है, पत्थर पे कार्य पूरा हो गया है और उसको लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांणी गोवा दमण दीवाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मुल्कराज सचदेवा हांका तांच्या 60व्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपली। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। Historical aspects of Goa, especially in 1961, that period, liberation movement was succeeded. 1946, Dr. Ramanur Lohia, he is not from Goa, but as a national leader, a patriot, who started everything for the liberation. Pondicherry is concerned, in 1953 or 54, they got liberated from French rule here. But why 14 years lapse for our Goan people to attain the freedom? So in fact, I thought of directing as a chancellor of Govan University. कला आणि संस्कृताय खात्या वतीन गोयच्या विंगड तालुक्यांनी धालो आणि फुगडी महोत्सव आयोजित केला। या अंतर्गत साखळेच्या रवींद्र भवनात धालो आणि फुगडी महोत्सवाची कार्यावळ झाली। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी या महोत्सवाचे उक्तावण केले। या वेळार दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आमची गोयची संस्कृताय राखून दवरपा खातीर धालो आणि फुगडी सारख्या महोत्सवांचे आयोजन जावपाक जाय अशें मुखेलमंत्री उलयतना सांगले। यंग भुरगीं बी शिकपाक लागल्या, यंग वुमन शिकपाक लागलेले आसा। हाज्या निमित्तान दोन गजाली जाता। एक, आमी आमची संस्कृती जे जतन करता आणि दुसरी गजाल जी महत्वाची आसा ती आमी आमचे फिटनेस मेंटेन करता। हांवें मुद्दामून फिटनेस कित्याक सांगलें, तुमी जर समोर रावल्यांक सगळ्यांक पळयत जाल्यार सामकी फिट आसात ती आमी एकदम म्हणजे फिजिकली फिट आणि मेंटली फिट। हांव हे खोटें सांगना, हे हांव मुद्दामूच सांगता। फिजिकली फिट म्हणजे आमचें हेल्थ फिट उरता, आमकां कसलेंच दुयेंस, डायबिटीज, मोठेपणा आनी कांयच जायना। त्या खातीर रेगुलर फुगडी घालप ही म्हत्वाची आसा। दुसरें हांवें मेंटल फिटनेस इतकेच खातीर म्हणटा की बरेचशे फावटी मनीस जर वेगवेगळ्या विशयांत गुरफटत उरत जाल्यार तेजें मानसीक संतुलन बिगडटा। मागीर वेगवेगळ्या पद्धतीचे वेगवेगळी झगडी बी सगळी जावपाक लागता। पण फुगडेत इन्वॉल्व असल्या कारणान त्यांचे मेंटल फिटनेस सुद्धा तितकोच बरो उरता। ऑस्ट्रेलिया आणि भारता मजगतीच्या एडिलेडात जाल्ल्या दुसऱ्या कस लावपी क्रिकेट खेळात ऑस्ट्रेलियेन भारताक 10 विकेटींनी हारयले। दुसऱ्या डावात ऑस्ट्रेलिया पंगडान 19 रनांचे आव्हान एकूय गडो वगडाय नासतना पुराय केले। ह्या जैता उपरांत भारत आणि ऑस्ट्रेलिया पंगडान 1-1 मॅच जिखल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।